आकाशवाणी पणजी. ऐकूया नभोनाट्य कौटिल्याचो संन्यास. मूळ बरोवपी रतनलाल जोशी. कोंकणी अणकार डॉक्टर नारायण भास्कर देसाय. ऐकूया कौटिल्याचो संन्यास. प्रणाम. कोण? राक्षस? हय गुरुदेव. मौर्य साम्राज्याचो धोरणी महामंत्री राक्षस असो मध्यानरातचो हांगा? हे रानांतले सुवातेर पावतले वाटेर आता कोणूय चुकून तरी येता? तूं हांगा कसो पावलो? राजराजेश्वर सम्राट चंद्रगुप्त भलायकेन बरे आसात न्हू? खुशाल आसात न्हू? महामात्य, कौटिल्याचे जड्डे कुड्डी कडल्यान कितें सेवा जाय सांगात तरी. गुरुदेव, गुरुदेव चूक मागता. अवेळी येवंक कारण जाले, भोव गंभीर कारण. मौर्य साम्राज्याक ह्या खिणाक तुमच्या बगर हेर कोणूच वाटावंक शकना. भारत भुंयेच्या मळबांत ज्याक सुर्याक तुमी स्थापन केल्लो ताका गिराण लागला गुरुदेव, गिराण लागला. वैभव आणि विकासाच्या ऐन भारार मौर्य साम्राज्याचो तो तेजवंत सूर्य आयज तेजभ्रश्ट जातलो, अस्ताक वतलो. मामना, फकत फकत तुम्ही आणि तुम्ही उपकार केल्यारूच हे गिराण सुटत. म्हजे उपकार? जड्ड्या दुबळ्या कौटिल्याचे उपकार? हय गुरुदेव. राजा राजेश्वर चंद्रगुप्ताच्या विश्वविख्यात पराक्रमाक म्हज्या बळाची गरज पडची? मौर्य साम्राज्याचे न्याय निपुण मंत्री सभेक म्हज्या विवेकाची याद जावची? इतली फकाणां करूं नाका. राक्षस नाका. किकोंत जाल्ल्याचे किकोंतपणाचे सूख तरी बुड्डून व्हरूं नाका. वच तूं. हे असले विदीर्णा जाल्ले खोपीत तुझे आतिथ्य करपूय म्हाका शक्य जावचें ना. गुरुदेव, तुका तितलो धीर जायत जाल्यार तुज्या राजाक एकूच कळीत कर. ताच्या राज्यांत पावसापासून मुक्ती आणि राखण मेळूंक प्रजेकडेन बरी खोपटां लेगीत ना म्हणचे. अपराधाची ख्यास्त दियात भगवन. जाय तितली जाता तितली ख्यास्त दियात. पूण कृपेच्या आसऱ्याचें दार अशे तरेन बंद करूं नाका. मौर्य साम्राज्य आणि मौर्य सम्राट दोगांचोय जल्म तुम्ही दोळे घुंडायले तेन्नाच शक्य जालो. राग पयसावन तुमच्या काळजातले मोगाधारेचे पोसयल्ल्या हे राक्षसाक फुटक्या नशिबाच्या मानग्या तोंडांतल्यान वाटयात. आनी कळाव नाका आचार्य, वज्रपात जावचो आसा. जे चलना ते मिथ्या, जे घडचे आसा ते मिथ्या, जे घडून गेला तेय मिथ्या. हेच तर तुजो सम्राट सध्या शिकता. बाकी कितेंय जावं, जे शिकयल्लें ताचें फळ अशें आसतलें हें हांवें चिंतूंक नाशिल्लें. चल, वचून सांग तुज्या जड्ड्या सम्राटाक, राजमंत्र आतां कौटिल्या कडेन ना. सम्राटाक बेगीन वाटेक लावपाक हात बोट लायतल्या त्या साधू कडेन आसा अशेंच सांग. सम्राटाचो अंत जायत ना जायत खबर ना, पूण वसयल्लो संवसार भोंगतलो हें दिसता. ह्या साधूनी सम्राटाक ताचे लागणुकेंतल्यान साप विरक्त करून उडयला. इतलो की प्रजेच्या फुडाराचो मातूय चिंता हुस्को करिनासतना फुडल्या पुनवेक सम्राट संन्याशाची दिक्षा घेता खंय. आनी मौर्य साम्राज्याचेर शेक गाजयतलो तो फुलगी बिंदुसार. आनी पट्टराणी जातले कनकरेखा, ज्याच्या कुळशिळाचेर विष्णुगुप्त कौटिल्यान आजवेर तोंड उगडूंक ना. हय गुरुदेव, हय. सगळें बरेंच चल्लां महाअमात्य. आर्य, राज्य प्रजेचे भल्याक, न्हय चंद्रगुप्ताच्या वैराग्याक, न्हय बिंदुसाराच्या विलासाक. राजाचें वैराग्य ही अनिती आणि महाराज राजाचो विलास हो अनाचार. राज्यांत सगळ्यांक विरोध आसा. सैन्यांत विद्रोह पातळत आसा. शिमाचेर दुश्मनाच्यो सेना वाट राखून आसात. आणि ग्रीकाचे गुपीत खबरे पावले अंतपुरात. बुद्धवंत आर्य, तुमच्या मनोकामनेतलो मौर्य साम्राज्याचो विशाळ प्रासाद आयज मातये भरवण जाता. जावं दी, तेच जातलें राक्षस.
साम्राज्य सम्राट सगळे सोपू. गुरुदेव, कौटिल्याचे नदरेन जिणेक अर्थ केन्ना. जो लोकाच्या भल्यापासत जियेता, जाचे जिणेचो एक एक खिंड पराक्रमाचे रूप घेता. निकामी मनशाचो कौटिल्याक वीट दिसता. शून्यवाद हे म्हजे नदरेन ढोंगीपण. हांव कर्मठ, कर्मवादाचो पुजारी हांव. सम्राटाक आपल्या कर्माचो विसर पडला. समजलो तूं? हो राजधर्माचो अपमान, घोर अपमान. रागीण बामणा, चड शाणो जाव नाका. खासा धर्म आयज तुजेर सूड घेवंक मुखार सरला. तुवें मेकळेपणान आपली हार मानून घेवपात शाणपण आसा हे मतींत धर. आनी सम्राटा भशेन सद्धर्म आपणावन मेकळो जा. सम्राटा भशेन सद्धर्म आपणावन मेकळो जा. चंद्रगुप्ताक पटयशी तूं, कौटिल्याक पटोवप शक्यूच ना तुका. फाटली 4 वर्सां तुजेर नदर दवरून आसा हांव. तूं परिव्राजक मुनी न्हय, कुपीत भेसांतलो ग्रीक सेनेचो मुखेली तूं. भारतांत ग्रीक साम्राज्य हाडपाचें अलेक्झांडराचें सपन अर्दकुटें उरलां तें पुराय करूंक सोदता तूं. पूण कौटिल्य आसासर तुका तें कशेंच शक्य ना. अरे मूर्खा, तुज्या मूर्खपणाची काकूट दिसता म्हाका. तुका इतलेंय खबर ना तूं कौटिल्याचो बंदी आसा. कितें? मुनिराज धर्मवर्धन ग्रीक सेनापती? हे कितें आयकत हांव? हे कितें आयकत हांव गुरुदेव? कारस्थानाची पाळामुळां इतके खोल मेरेन पावल्यात. महामंत्री, कट कारस्थाना हे राजकारणाचे हत्यार. दुस्मानाच्या हातांतल्यान ते ओडून घेवन आपल्या फायद्याक वापरप हे राजमंत्र्याचे खरें जैत. चतुर मंत्री अशी कारस्थाना आपल्या हातात घेवन फक्त दुस्मानाक सोपयना, राजा आणि प्रजा हांच्याय जायत्या प्रवृत्तीक राजधर्माक फावोश्यो करता. आता वच तूं. सम्राटाचो अंतिम निरोप घेवंक हांव फाल्यां सकाळीं येता. कितें? अंतिम निरोप? तो आनी कसलो? आर्यवर्ता सामकार आशिल्ल्या दुर्भाग्याक जाय तशें फलू दिवंक? देशाक सदांकाळ शासनाचो परदेशी गुलामपणाच्या साखळदंडांनी बांदूंक? तशें न्हय. मागीर जिवांत जीव आसासर हें घडूंक दिवचो ना. पूण कौटिल्यान आपलोय कितें पूर्ण निर्णय घेवपाचो वेळ आयला हें तितलेंच खरें. सोड, तूं वचून सुस्त न्हीद आता. सम्राटाच्या निजी म्हालांत मेळचें फाल्यां सकाळीं. हय, जशी आज्ञा. येता गुरुदेव. साठ वर्सां फाटली ती अशीच काळखी रात. मळबांत असलोच सावार चलिल्लो. हीच खोप ती. हांव कौटिल्य, तेन्नाचो घटमूट बळिश्ट लोखंडा घटायेचो तरणाटो, आयचेच भशेन कोणा आगंतुकाचे वाटेकडेन दोळे लावन बशिल्लो. म्हजें जुवानपण, म्हजो जबर संकल्प, खर निश्चय त्या दिसा एका सपनाकडेन खेळटालो. पूण आयज चंद्रगुप्त धील पडला आनी मनाची क्लांती ताका वैराग्या दिकेन ओडटा. आता कितें कौटिल्यान नवो सम्राट घडोवप, नवो लोकनायक जल्माक घालप? हें पुरायेन आकाराक आयिल्लें सपन परकें जावंक दिवप? ताच्यो तिस्त्यो वादळ्यो जावंक दिवप? गुरुदेव, प्रणाम करता. त्रास दिलो तुमकां, चूक मागता, क्षमा करात. कोण? चारुशिला? महाराणीची संदेशीण? असले काळखे राती हांगा? महाराणीन ह्या म्हाताऱ्या बामणाची याद कित्याक काडली?
सम्राट सम्राज्ञी हांचो म्हाका कितें आदेश आसा? देशा भायर करपाचो बी आदेश हाडला काय कितें? जायते उलयात आचार्य. म्हाका कितेंय म्हणात, निष्ठुरसाणीन म्हणात. मौर्य परिवाराक आईचे घटकेक असले विखाळ तिरूच फावतात. घडये ह्या तिरांनीच तांचे मळीणपण पयस जायत. पूण म्हाका दिसता तूं एकलें येवंक ना चारुशिला. आनिकूय कोण पूण आसा तुज्या वांगडा. 2 घोड्यांच्यो टापो आयकल्ल्यो हांवें. तातूंतलो एक घोडो श्वेतकर्ण, राणयेचो भोव मोगाचो. महाराणी आयल्या काय कितें? खंय आसा तर ती? आचार्य देव, सम्राट आनी कुमार बिंदुसार हांची चिन्नां पळोवन महाराणी खूब दिसांसावन हुसक्यांत आसात. पावला पावलाक आडवपाचो यत्न केलो, पूण राजकुंवर तिच्या मार्गदर्शनाचो फाव तो मान राखच्या बदला तिचोच आयल्ल्या दिसा अपमान करीत आसा. आनी आयज जाल्यार कुंवराची मोगिका ती कनकरेखा. तिणें महाराणेक कुंवराच्या विलास भवनांतल्यान चलूंक लाग म्हूण सांगलें. महाराजाक हें सांगूंक गेल्यार तांणी असल्या वागपाची ख्यास्त कनकरेखाक दिवच्या जाग्यार महाराणेकूच संवसाराचे सगळेंच सोडून दिल्ले वरी सांगलें. म्हज्या मोगा, फाल्यां सकाळीं राणये पदार बसतले कनकरेखाक आयच्यानूच आमचो मोग आनी भोवमान फावोवंक शकना. राज्याचे आनी सत्तेचे आशेचो तूं त्याग कर आतां. जीण हांच्याकूय कितलीशीच म्हान. उलयत राव, सांगत वच चारुशिला. सारकें विस्तारान सांगत वच. सम्राटाच्या अंतपुरांतल्यो असल्यो खबरो आमचे सारक्या रानांतल्या मेरेन हरशीं तश्यो पावयनात. तातूंत खबर भारताचो पराक्रमी महान सम्राट चंद्रगुप्ताच्या अंतपुरांतली जाल्ल्यान ती आनीक चड म्हत्वाची. तर मुखार तुवें सांगचे परस हांवूच तुका सांगतां. फुडली खबर अशी: महाराणीन शस्त्रान आत्मघाताचो प्रयत्न केलो, मात सम्राटान तिका आडयत म्हटलें, देवी, ही सगळी दैहिक भौतीक संपन्नताय खिणयाळी. मान अपमान हे सगळें फक्त मनाचे खेळ. आता ह्या प्रासादांतल्यान मुक्त जा आनी निर्विकल्प समाधीचो अभ्यास कर, जो तुका जल्म मरणाच्या चक्रांतल्यान सोडोवन सनातन सुखाची धनीण करतलो. खरें मू हें चारुशिला? अशेंच मू सांगलें? तेन्ना महाराणी तुका घेवन हांगा आयली आनी आपूण आंब्या रुखा कडेन रावन तुका हांगा धाडलें, सारकें न्हय? खरें आचार्य देव. पूण आचार्य देव, आपलीच निर्मणी अशे तरेन नश्ट जातना निष्ठुरपणान पळोवप हें कितलें समादिसता. मौर्य वंशाची ही दुर्दशा पळोवन तुमकां मातूय संताप येना गुरुदेव? तुजी वाचाळपणां बंद कर भावूक चलये. तुज्या त्या भावूकपणाच्या पड्ड्या फाटलें म्हाका दिसता, हें जाणा तूं? तुजो जीव कुंवर बिंदुसारांत घुस्पला. कुमार बिंदुसार कनकरेखाचो मोग करता. तूं इतले पयस धांवत आयला ताचे फाटलें आनी तुजे साम्राज्या कडलें स्वामी भक्ती फाटलें गुपीत हेंच. पूण इतल्यान सोंपना. मूळ रहस्य हाच्याकूय चड गुपीत आसा. तें महाराणी जाणा. आचार्य, ना तर तें तुका खबर आसा ना सम्राटाक. आयज म्हाका सांगतले ते गुपीत? हय, तुका खबर आसूंकूच जाय तें. पूण आयज मात न्हय, फाल्यां सकाळीं तुजे भाग्य लिपी वयलो पड्डो कुशीक सरतलो. तूं एक तर सुर्योदया मेरेन राणी जातलें वा सदांकाळ आपल्या नशिबाक दोश दीत रावतलें आनी पुराय मौर्य वंशाचें भाग्य न्हिदून पडटलें. गुरुदेव, पांयां पडटा, साश्टांग नमस्कार. तुमी सांगतात ते करतले. कितें करूं? मौर्य वंशाचे प्रतिश्ठे पासत प्राणपणाक लावचे पडल्यार जाता. तुमी सांगतात ते करता. एक याद धर चारुशिला, म्हजें ह्या कौटिल्याचें राजकारण हें सत्याचें राजकारण. कौटिल्य फट उलयत तर नाच, फट उलोवंकूय लायना. जें सत्य, जें पुरायेन खरें, तेंच कौटिल्य पळयता आनी दाखयता. सत्या परस व्हडली आनी शक्त आसा वय? मात एक तितलेंच खरें, सत्या वटेन दुळवटाय कौटिल्याच्यान सोसूंक जायना. कारण तो सत्याक ताच्या पुराय तेजान चकचकताना पळोवंक सोदता. आनी तूं एक याद धर, सत्याकूय पालवल्या अग्नी भशेन परतें पेटोवचेली गरज आसता. सत्याक, अंतराच्या सामक्या तळाक आशिल्लें सत्य लेगीत हांव लिपोवचें ना आचार्य.
आयज तुमी म्हजे सुस्तेंतल्यान म्हाका नेटाच्या धपक्यान हालोवन उडयला. तुमचे उपकार हे तुमचे कृपे मुखार हांव मान बागयतां गुरुदेव. चारुशिला, आनी एक मतीन दवर. कौटिल्य कोणा सर्वसाधारण मनशाकडे असले कांय उलयना. ताका तुजे भितर आयज मगधाची भावी राणी दिसता. आता तूं वच. हांव फाल्यां सकाळींच महाराजाक येवन मेळटा हाचो तिका भरवसो दी. जशी आज्ञा गुरुदेव. महाराजा चंद्रगुप्तांचो जय जयकार जय जयकार महाराजा चंद्रगुप्तांचो जय जयकार जय जयकार महाराजा चंद्रगुप्तांचो जय जयकार जय जयकार. चंद्रगुप्तांचो आचार्यांच्या पायाकडेन प्रणाम. हांवूच आयज तुमच्या दर्शनाक येवंक सोदी. कितले म्हयने आचार्यांचें दर्शन ना. भुरगेपणाचेर इतले नाराज जाल्ले केन्नाच याद ना. हे खेपे कारण घडये चड गंभीर आसूं येता. कशेंय आसूं, आयज तुमी येवपाकच जाय आशिल्ले. कित्याक? आयज कित्याक येवंक जाय आशिल्लो हांव आयलां म्हज्या कामाक. मगधाच्या साम्राज्याचें तुका कितें पडलां? आनी तुजे कडेन म्हजो तरी कसलो संबंद? ते खरेंच. मगधाच्या सम्राटा कडेन म्हजोय कांयच संबंद ना. आयज चंद्रगुप्त सम्राट पदाचो हो भेस काडून उडयतलो. आयच्या सूर्योदया उपरांत मगधाचो हो सम्राट फकत चंद्रगुप्त म्हूण उरतलो. आशिर्वाद दियात आचार्य देव, आशिर्वाद दियात. चंद्रगुप्त, हांवें हाचे फुडलें आयकलां. आयज हांव आयकूंक न्हय, सांगूंक आयलां. आनी आशिर्वाद ते हांव फक्त बळिश्टांकूच दितां. दुर्बळांक तर केन्नाच ना. हे 1000 खेपो आयकलां जाल्यारूय आयज कित्याक विसरता? पूण आयज दुर्बळांकूय आशिर्वाद दिवचो पडटलो आचार्य. आचार्य आचार्य म्हाका ह्या मर्त्य भोगांचो वीट आयला. अशें दिसता की सूख प्रवृत्तीत ना, निवृत्तीत आसा. हे राज्य, हे अंतपूर, हो राजधर्म हे सगळें जल्मासानूच काळान गिळचे तरेचें आसा. मनशाक हाचो मोह आसप ही केदी व्हडली चूक. हे चिंतून काळीज आयज निर्शेता. पूण वज्र संकल्पी कौटिल्याचो शिष्य हो चंद्रगुप्त संकल्प करूंक केन्ना उणो पडलो ना. आयज ह्या सगळ्या संवसारी संग्रहाचो त्याग करून तो एक भार नाशिल्ल्या निर्विकार मनशाच्या रुपात सत्याचो सोद घेवपाक भायर सरतलो. राजन, तुका सत्याचो सोद न्हय, दुबळेपण सतयता. कोणूय म्हातारो जाता तेन्ना तो आपले कुडीचे असक्तायेचेर परतो परतो बेजार जाता. चुकून लोक हाकाच वैराग्याचो उदेव मानतात. तूं असल्याच भ्रमांत घुस्पला चंद्रगुप्ता. हें वैराग्य न्हय, तृप्त जावंक नाशिल्ल्या मोहाची प्रतिक्रिया ती. आचार्य. मंत्रीवर आयलो. आचार्य, तुजो सम्राट आज भोवच दुयेंत दिसता. मुनिराज शांतवर्धनाक आपय पळोवया. हालीं तांचेच वखद चल्लां न्हय सम्राटाच्या मनाचेर. आचार्य, मुनिराजाक हांवें प्राणदंडाची ख्यास दिल्ली केन्ना. घडये ह्या प्रपंची संवसारांतल्यान तांकां मुक्ती मेळीच आसतली. राक्षस, तू कितें सांगता हें? मुनिराजाक प्राणदंड? हे नाका जाल्ले करपाची आज्ञा कोणी दिली तुका? सम्राटाच्या जाणट्या धील इंद्रियाक लागून तुका असले दुष्कृत्य येवजालें? प्रतिहारी, हाड म्हजे खडग. हय, सम्राटाचे खडग हाडात. आनी मगधाचे तिश्टिल्ले प्रजेक कळयात की तांच्या अपूर्बायेच्या सम्राट चंद्रगुप्तान अन्याय अत्याचार सोपोवंक परतून एक फावट राजदंड धारण केला. सम्राटान हो दंड परतून धारण करून उपेक्षित राजधर्म आपणावपाचो हाचे पासत एकल्या महामात्य राक्षसाचोच कित्याक शेकड्यांनी मंत्र्याचो बळी दिवंक लेगीत ही भारतभूंय तत्पर आसा. हो बळींचोच वेळ. कोणा ना कोणाक आपलो बळी आज दिवचोच पडटलो. कौटिल्य, विष्णुगुप्त, हांव मगधाचो सम्राट तुका आज्ञा करता. म्हज्या वाटेवेलो कुशीक सर. आत्ता ह्याच खिणाक. तुज्या सावळेन म्हाका सदांच भयांत दवरला. आयज मेरेन तुजे हे जळजळटे नजरेनूच हांव थरथरतालो.
पूण आयज हें असलें कांयच जावचें ना. आयज हांव मेकळो आसां तुजे पासून. तुजे हे सत्तेंतल्यान हांव मुक्त आसां. म्हाका जाय तें करतलो हांव. तुका हांव दंड दितलो. कौटिल्य दंड दितलो. हय सम्राट, कौटिल्याकूय तेंच जाय आनी सदांच जाय आशिल्लें तें हेंच. सम्राटान स्वता न्याय अन्यायाची परीक्षा करची आनी अपराधा पासत राज्याच्या व्हडल्यांतल्या व्हडल्या अधिकाऱ्याक लेगीत दंड दिवचो. सम्राटाक हाची आज जाणविकाय जाली हें कौटिल्याचें केदें भाग्य. महामात्य राक्षस, तुजी बाजू स्पश्ट कर आनी महाराज दिता तो दंड मानून घे. सम्राट चंद्रगुप्त आयच्यान लोकांच्या बऱ्या भल्या पासत परतून एक खेप तरसाद धारण करता. हांव तयार आसा आचार्य. राजधर्माची राखण हीच तर मंत्र्यांची सगळ्यांत व्हडली जापसालदारकी, सगळ्यांत व्हडली गरज. विदेशी लोकांची कारस्थानां साध्य जायत आसात. राज्यांत वैर, फूट आणि द्वेषभाव हांचे वीख दिसान दीस वाडत चल्ला. परमपराक्रमी सम्राटान शासनाची धील पडिल्ली सुत्रां परतून सांबाळपाचो आनी माय भुंयेक गुलामपणाच्या शक्यतायेंतल्यान मेकळी करपाचो खीण तो होच. असत्य असत्य कुभांड आनी कट भायर न्हय, हांगाच आसा. चंद्रगुप्ताक ह्या सगळ्याचो अर्थ तुम्ही समजावंक सोदतात तो बरे भशेन खबर आसा. खरें सत्य हें, कौटिल्याचो राजधर्म आयज हारला, कारण ताणें मानव धर्माचो अवलंब करप सोडला. मुनिराजाक प्राणदंड हे ताचें प्रमाण. राक्षस सादूर जा. आयच्यान हो विकृत राजधर्म हांव मृतदेहा भशेन सोडटां. महाराज, मानव धर्माची प्रतिष्ठा ही आयच्यान मौर्य सम्राटांची परंपरा जातली. हीच आयच्यान मौर्य सम्राटांची परंपरा जातली. महाराज, आचार्य, आचार्य, मंत्रीराज. कोण चारुशिला? हे सगळे विचित्रच. घात जालो आचार्य. सगळेच नष्ट जाता. सोंपतले सगळे. सम्राटाक मगध साम्राज्याक वाटायात आचार्य. कित्याक? वाटायात. किती झाले चारुशिला? मंत्रीराज, राजकुमार बिंदुसारान सैन्याचे फुडारपण खासा आपल्या हातात घेऊन पाटलीपुत्राक रेवाडो घातला. हे घटकेक सम्राट बंदिवान आसात. आम्ही सगळीच बंदिवान. मुखेलदारार मुनिराज शांतिवर्धन सैन्याचे संचालन करतात. विद्रोही सैनिक राजमहाला दिकेन मुखार सरत आसात. अरे रे, भोव चुसक्याची खबर. सामको घात झालो. महाराज हांगाच येतात. महाराज, आयकलां हांवें. गुरुवरी, तुमकां कितें दिसता? म्हजे धुवे, हेच पासत तर इतल्या म्हयन्यांनी हांगा राजमालांत भितर पावल दवरलां. प्रजेची लागणूक इपदेच्या काळार राजाक सांगात दिवप. देखून संन्यासाच्या वाटेर आशिल्लो हो जाणटो विष्णुगुप्त आयज सम्राटा मुखार उबो आसा. आज्ञा येतली तिका पाळो दिवं. आचार्य, गुरुदेव, मगध साम्राज्याच्या पितामह. ना सम्राट, तें नातें सोंपलें. आतां म्हाका विष्णुगुप्तच म्हणात, कौटिल्यच म्हणात. आचार्य देव, सम्राटाचे अपराध पोटांत घालात. क्षमा करात तांकां. चारुशिला, आचार्य, चारुशिला, तू तरी सांग आचार्य देवाक. तुजे ते चड आयकतात. मगधाचे हे पतन टाळप तुकाच शक्य आसा. हें खरें तुजें अमात्य राक्षस. मगधाची फुडली राखण चारुशिलाच करपाक शकता. चारुशिला हय, ही किरकोळ दासी राज्याची राखण करतली? म्हाका कळलें ना. कितें उलयता तुम्ही? हय महाराज, खरेंच तें. चारुशिलाच तारतलें. आयज हांव कौटिल्य एक न मानतें प्रकरण उक्ताडार हाडटां. सम्राट, हे चारुशिला महाराणेची दासी न्हय. ती अंगराजाची देशोदेशांनी विख्यात सुंदरी धूव वसुमती. हय, जिका व्हरूंक ह्या विशाळ देशाचो एकान एक राजकुंवर प्राणपणाक लावंक आतूर आसतालो. जायत्या जाणांनी अंगराजाक धमकायल्लोय वसुमतीचें अपहरण करता म्हणून. अंगराज थतरवितर जालो. मगधा कडेन तर हेराचें वैर अशी जाल्यार आसाच. हय, देखून अंगराजान आमच्या राणयेक एक चीट बरोवन आदार मागलो. आचार्य हांच्या येवजणेक धरूनच राणयेन राजकुंवर बिंदुसाराक
गुप्त भेसात अंगदेशात धाडलो. कितें? हय, वसुमती बिंदुसाराच्या पराक्रमाचेर मनांतल्यान भुल्लूशिल्लेंच. दोगांनी अंगराजाच्या उद्यानात गांधर्व विवाह केलो आनी गुपीत भेसांनीच ती पाटलीपुत्रांत आयली. धन्य गुरुदेव, धन्य. असंयमा खातीर हो चंद्रगुप्त तुमची परतून क्षमा मागता. आयच्यान अंग आनी मगध अतूट इश्टागतीच्या धाग्यांनी एक जाल्यात. आह, आचार्य, राक्षसाक आज्ञा दियात. देशभर 10 दिकांनी ह्या नात्याची घोषणा करूंक जाय आता. धीर धर महामात्य राक्षस. अजून तो वेळ येवंक ना. तो वेळ हाडचो पडटलो. 12 वर्सां आदीं बिंदुसार गांधार देशाक गेल्लो. थंय ताका कनकरेखा मेळ्ळें. हे कनकरेखा ग्रीकांचे गुप्तहेर. ताचीच भूल पडून बिंदुसारान वसुमतीक सोडिल्ली आनी ताचेच येवजणे प्रमाण पाटलीपुत्र बंडवाल्यांच्या हातांत वचत आसा. राक्षस, आचार्य, कौटिल्याचे राजतंत्र निरंकुश राजाचे न्हय. ताचो आत्मो एके लोकमान्य लोकशायेचो. आरंभासावन म्हजें शासनाविशींचें सपन हेंच आशिल्लें. राज्यकर्त्याची भावना प्रजे भितर आसची आनी राजा दुर्बळ असल्यार आनी संकट काळार प्रजेन आपली राखण आपूण स्वता करची. राजा वाट विसरिल्ल्यान आयज प्रजेन आपले राखणेचो वावर आपूण हातांत घेतला. ना आचार्य, हांव आजून नालायक निकामी जावंक ना. म्हज्या भुजांनी बळ आसा आजून. हांवूच शस्त्र चलयतलो बिंदुसाराचेर. नाका सम्राट, तुमकां हें करचें पडचें ना. हांव आसा तो. सगळे बंडवाले फकत 2 घटकां भितर तुमचे मुखार न्यायाक येवन उबे रावतले. सम्राटान सर्गाची वाट धरिल्ल्याची घोशणा बिंदुसारान केली तेन्ना खासा म्हाराणी राजछत्र घेवन प्रजेचे फुडारपण करूंक भायर सरली. आदर्श सांबाळूंक आवय आनी पूत हाचे मदल्या ह्या प्राणांतीक संघर्षाची गरज पडली महाराज. कितें? महाराणी स्वता प्रजेचें फुडारपण करूंक? राजछत्र चडोवन? मागीर कितें जालें? बेगीन सांगात आचार्य, बेगीन सांगात. कितें जालें? मागीर जें घडलें तें एक व्हड करूण काव्य आसा महाराज. बिंदुसाराचे तरसादीन म्हाराणेचो बळी घेतलो. कितें? देवीचो मगधाचे राजमातेचो वध जालो हय, पुताच्या हातान. म्हजे काळजाचे सम्राज्ञीचो वध. अरे 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 अरे, महाराजा घोळ आयली, महाराजा घोळ आयली. अरे अरे, कितें उपाय करात गुरुदेव. सम्राटाक वर्मा रागात झाला. चारुशिला, चारुशिला. महामंत्री, आचार्याक विनवणी कर. परातून पळय, महाराजाचो प्राण वाटोवपाचो प्रश्न आसा. तूं ओगी राव राक्षस. सोसूं दी सम्राटाक ह्या आघाताची पिडा. पण गुरुदेव, ही प्राणांतीक न्हय, आत्मशुद्धीची पिडा. महामंत्री, सम्राटाचे मर्म धुवन निवळ जावं दी. महाराणी सोपिल्ल्यान प्रजेचो मुखेल प्रतिनिधी विष्णुगुप्त कौटिल्यान चारुशिलाक मौर्य शासनाची अस्थायी फुडारी केल्या. आयक, प्रजेचो हो घोष आयक. महाराज, महाराज, महाराज आता मूर्छेंतल्यान भायर सरल्यात. महामात्य राक्षस आयले चारुशिला. पळय, ताणे बिंदुसाराक कैद करून हाडला. कशी दिसता पळय. महामात्य, हे कुळदेवतेक प्रणाम कर. आचार्य, महामंत्री राक्षस, म्हाका उबो करात. हांव मगध राजाचे हे कुळवधूक लागीं घेवंक सोदतां. तिची तोखणाय करूंक सोदतां. आचार्य देव, बंडवाल्यांक दंडविधान करात. मौर्य वंश कुळांगार बिंदुसारान राजद्रोहाचो व्हड अपराध केला. हा राक्षस, ताणे फक्त राजद्रोहाचोच न्हय, कौटिल्याच्या वधाचोय कट रचिल्लो. रातच्या निमण्या पाऱ्याक कौटिल्याची खोप लासली. हांव वाटावलो, पूण
पूण म्हजो एकलोच पूत मात तातूंत सोंपलो. कितें पूत? तुमकां पूत आशिल्लो? तुमचो पूत? हय सम्राट, म्हजो पूत. बिंदुसार जाणा तें सगळें. हांव आयज तेंच सांगूंक आयलां. म्हजो न्याय करात. म्हाका म्हज्या पुताच्या मरणाचो सूड घेवंक जाय. हांवूय मगध राज्याची प्रजाच. देवा, हे सगळें कितें? बिंदुसार, खरेंच ह्या सगळ्यात तुजो कितें हात आसा? तुजी बाजू स्पश्ट कर. पिताश्री, पिताश्री, हांवें आचार्यांचे सर्वस्व नष्ट केला. पिताश्री न्हय, सम्राट म्हण, नीच्या सम्राट म्हण. सम्राट, हांवें आचार्यांचे सर्वस्व नष्ट केला. मगधाक एका भीषण कारस्थानांतल्यान वाटावपा पासत आचार्यान एके राती पुरते कनकरेखाचे प्रेम मान्य केले आनी ते वरवीं ग्रीकांच्यो सगळ्यो मांडण्यो हातासल्यो. हांव पिसावलो आनी आपल्याच कुळाच्या सर्वनाशाक आदार करीत गेलो. पूण जेन्ना कनकरेखाच्या आचार्या कडेन जाय तशें सादलें ना तेन्ना ताणें म्हाका आपल्या पटावेलो फासो केलो. कितें? हय, हांव निरुद्धसो भोगविलासान बुडून म्हज्याच मुळांचेर घाव घालीत रावलो. ते जें कितें करता तें म्हज्याच बऱ्याक अशें तें म्हाका समजायत रावलें. आचार्य कौटिल्य हांणी हो गूट उक्तो करूंक वाट पळयत संद सोदली आनी अखेर आयज तो वेळ आयलो. तांची अति उपेक्षा जावन लेगीत तांणी आयच्या दिसाक मगधाक गुलामपणांतल्यान वाटायला. आणि तुवें कितें केलें बिंदुसार? मौर्य कुळाच्या कीर्त वडविकेंत तुवें कसलें हातबोट लायलें? महामंत्री राक्षस, मौर्य कुळाचे जैता गाथेक हांवें कळंक लायलाच. पूण भागीरथी गंगा केन्ना मनशांच्या पातकांनी भश्टल्या? म्हजे पासत दंडाची आज्ञा बेगीन दिवची महामंत्री. सम्राट चंद्रगुप्त, गुरुदेव, कुंवर बिंदुसाराक सोडून दिवन थारायल्ल्या मुहूर्तार राज्याभिषेक पुराय करात. बिंदुसाराक दंडीत केल्यार मौर्य कुळाचो एकसुरो दिवोय पालवतलो. महामंत्री, सांगात. आयचे आज घोषीत करात. आयच्यान मगधापती बिंदुसार जाला. राणी वसुमती आनी राज्याचो दायजी चिरंजीव राजकुंवर महेश हें कळयात. हय गुरुदेव. आणि महामंत्री, ह्या म्हाताऱ्या चंद्रगुप्ताची ही आज्ञाही घोषित करात की बिंदुसार आचार्य कौटिल्याच्या पांयाकडेन बसून राज्य चलयतलो. जशी तुमची आज्ञा. ना सम्राट, तशें नाका. हांव परतोय ह्या मृगजळांत फटवतलो. हांवूय एक मनीस. म्हजे भितरूय स्नेहाची एक विशाळ न्हंय खळखळटा. गुरुदेव, तुजेर प्राणा परस चड प्रेम केलां हांवें चंद्रगुप्त. पूण आतां आनीक जायना. गुरुदेव, हांव आतां हिमालयाची वाट धरतां. गुरुदेव, 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 तशें जाल्यार हांवूय येता आचार्य. म्हाका वांगडा व्हरात. ह्या लोकांत सांबाळलो. आतां परलोकाचीही वाट दाखयात. तें शक्य ना चंद्रगुप्त. मोह सोड तो. कौटिल्य आयज निरोप मागता. राक्षस, गुरुदेव, तुजोय निरोप घेता. बिंदुसार आनी वसुमती तुमचोय दोगांचोय. गुरुदेव, अशें कित्याक गुरुदेव? मौर्य कीर्त अमर जावं. चंद्रगुप्त, गुरुदेव, राजधर्म निश्ठेन पाळपी चंद्रगुप्त, देव तुजें फुडलें जिणें तुका नवेपणाच्या पवित्र पावन मार्गान मुखार व्हरूं. मगधाच्या राजमहाला तुका नमन. पाटलीपुत्राचे भुये तुकाय नमन. नमन तुका. निकतेच तुम्ही ऐकले नभोनाट्य कौटिल्याचो संन्यास. मूळ बरोवपी आशिल्ले रतनलाल जोशी, जाल्यार कोंकणी अणकारपी डॉक्टर नारायण भास्कर देसाय. हातूंत वांटो घेवपी कलाकार राक्षस राजेंद्र नाईक, चारुशिला गिरिजा गायक, आवाज आनी बिंदुसार सौरभ कारखानीस, चंद्रगुप्त दयानंद गायक आनी कौटिल्य गुरुनाथ बोरकार. सादर करपी आशिल्ले डॉक्टर साईश देशपांडे. जाल्यार आकाशवाणी पणजी केंद्रा खातीर निर्मिती आशिल्ली दामोदर आटलेकर हांची.